गोयच्यो 186 पंचायती 11 जुनाक वेंचणुकेक वतात। 7 पंचायतीचे 10 वॉर्ड सोडल्यार उरिल्ल्या वॉर्डांनी 11 जुनाक मतदान। 5288 उमेदवार रेसीन आसात। 1467 वॉर्डांनी दर एकलो उमेदवार आपुणूच येतलो म्हणून नेटान कामाक लागला। 13 तारखेर निकाल येतलो। शशिकांत नायक सावड्ड्या पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 2 रावला। ताणे खंय ह्या वाठारांत आदी कितलीशीच कामां केल्यात। शशिकांत आमगेला पंच जाये पर्यंत पयलीं सरपंच आशिल्लो, मागीर पंच जालो। तो खंयच्याय टायमा आमकां उलो मारल्यार धांवून येता। कशें लायटी काम कोणाली भुरग्यांची कसली फॉर्मां किंवा एप्लिकेशन, कोणा तेल, कोणा आधार कार्ड, ही सगळी तो आमकां घराडे हाडून दिता। धड्यार आमकां हेवी व्हेकल हाडपा खातीर एकच वाट आशिल्ली, ती म्हळ्यार ते गांधीनगराच्यान अंडर ब्रिजांतल्यान येवपाची। तेन्ना ती रेल्वेन ती बंद करपाक गेल्ली। तेन्ना हांव माजी सरपंच शशिकांत नायक आनी आमचो आनंद मंगेश नायक वार्ताहर आनी इतर एक आमी हांगसर गेले, उबे गेले, तांकां शशिकांतान आनी आमी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केलो आनी ती वाट ओपन करपाक सांगली। जर ती वाट ओपन करपाक मेळना आशिल्ली जाल्यार हांगसर आमकां कितें घरा लागता तें सामान हाडपाक कांयच वाट नाशिल्ली। जेन्ना हांव निवडून ह्या गांवांत म्हणून येयलो तेन्ना हांगा उदकाची समस्या भयंकर आसलेली। महिला वर्गांनी खासा करून म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट केली की उदक आमकां सारकें ना। हांव गांवांत चल्ल्या कारणान म्हाका हो प्रॉब्लेम खबर आसलो, पूण हांवें जेन्ना इनिशिएटीव घेवन फुडाकार घेवन जेन्ना मुखार गेलो तेन्ना सुयोगान आमी साळावलेची पायपलायन जोडणी जाली आनी आयज आमकां ह्या धडेगांवांत 24 तास उदक मेळटा। आनी जे धडेगांवांचे जे रस्ते आसलेले ते पूर्णपणे जीर्ण जाल्ले कडेन आसलेले, पूण हांवें प्रयत्न केलो आनी आज धडेगांवचे संपूर्ण कंप्लीट रस्ते आज ऑटोमिक्स जाल्ले कडेन आसा। उल्लेख करपाक दिसता की गुड्डेमाळा ही शाळा, ही जी शाळा आसलेली गुड्डेमाळा, हेची पयलीं शाळा जी भाड्यान चलताली, पावसा दिसांनी ते माणकुल्या भुरग्यांक त्रास जाताले, इवन ते शाळेंत गळटाले। अशे वेळार थंय शाळा आमी प्रपोज केली आनी आयज ती एक 1.5 कोटीची सुमार सुंदर अशी शाळा हांगा सावड्डे वाठारांत गुड्डेमाळार जाल्ले कडेन आसा। आनी तूं पळोवपाक गेल्यार हांगसरल्यान ही जी न्हंय आसा, हे न्हंयचे कडेन कितले फाटी एक्सिडेंट जाल्यार ट्रक जावं बाकी व्हेहिकल आसा उदकांत कितले वेळ पळोवन कितलेशे जिवीत आनी सुद्दां जाल्ले कडेन आसा। पूण आमी जेन्ना हो रोड वायडनींग केलो त्या वेळार थंय क्रॅश बॅरियर घातली आनी हो एक बरो एक हें म्हणटा कित्याक की कोणालो एक्सिडेंट जाल्यार गाडी कशी करून उदकां वचना। लोकांची मागणी आसलेली खंय पावसा दिसांनी रॅब जाता थंय पेवर्स घालचे म्हणून। आयज ऑलरेडी धडेगांवांत पेवर्स घालपाचें काम सुरू जाल्ले कडेन आसा, खूब कडेन घातले कडेन आसा आनी येणाऱ्या काळान बाकी कडेन घालपाचें आसा। माडेल गांवांत सुद्दां तुमी आमचें तें गणपतीचें देवूळ आसा, त्या देवळाचे कमिटीची आनी गांवकारांची मागणी आसलेली की थंय पेवर्स घालचे, थंय सुद्दां पेवर्स घालून कंपाउंड घालून एक सुंदर असो प्रोजेक्ट जाल्ले कडेन आसा। अशी कितलीशीं कामां आमी ह्या वाठारांत केल्ली कडेन आसा। आयज हांवें परती निवडणुकीक हे 2017ची पंचायत निवडणुकीक परती फॉर्म भरले कडेन आसा, जेणे करून जी कामां अपुरी उरल्या, खुबशीं कामां जावपाच्या साठी मातशें करपाचो म्हाजो हें आसा, ध्येय आसा की आमच्या त्या धडेगांवांत जें आसा की तुमी जाणा आसतलें 2015 हांगा लँडस्लायड जाली आनी धड कोसळ्ळी, ती आमी रोखडी 40-45 लाखाची धड बांदले कडेन आसा PWDंतल्यान। आनी थंय वयल्यान थोड्योश्यो धडी बांदपाची इनकम्प्लीट उरल्यो की त्या NOC खातीर आमकां थोडेशे त्रास जाले। त्यो बांदपाच्या मुखार हांवें फ्युचर म्हागे प्लॅन्स आसा आनी गांवांत चडशे कडेन पेवर्स घालपाचे जावं बाकीची जी कामां उरल्या ती करपाचो म्हाजो हेच मुखार म्हाजो प्लॅन आसतलो। दारी नायक कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7 रावला। ही ताची पयलीच वेंचणूक। गांवच्या लोकांची कामां करतलो म्हणून ताचें उतर। दादी पुरुषोत्तम नायक, हांव हे वार्ड नंबर 7 उबो रावल्लो आसा। ह्या वाड्यान कामां अशीं जावना, त्या फाटल्या पंचा कडेन कामां जाले कामां पेक्षा तेंचे चड विकास जाल्लो आसा स्वता पंचायतो। आतां ही कामां तांची कडेन उरलेली आसा ती हांव एक काम पूर्ण करूंक सोदतां। ह्या साठी म्हाका तुमी लोकांनी ह्या कपाटाचे भरगत मतान म्हाका निवडून हाडचो आनी पंचायतींत हाडचो, तेतून दोन करून ही कामां तुमची कंप्लीट जातली अशें हांव तुमकां आश्वासन दितां। तुम्ही कितले फावट रावले फर्स्ट टायम? हांव एक न्यू फ्रेश कॅन्डिडेट, हांव फर्स्ट टायम रावता सोदतां। एक तेजी जाल्यार म्हाका निवडून हाडल्यार तुमी एक बरी कामां जातली अशें हांव हें करतां। जुनाची इकरा 2017 आनी गोंयान तेच उमेदवार तेच बसता आनी हांव नको कित्याक लागून तेच घडी कितें मोव आहा दिसता पंचायतीन, ताका लागून तेच उमेदवार बसता थिंगा। हे पण आमी चिंतलां आमची पयली आनीक आसली पंच हिंगा, पूण हे पण आमी सगळ्यांनी थाराव घेतला लायक मायंडेड पर्सन म्हणटा ते सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हे पाट चिंतलां की एक संदी नव्या मनशाक दिवची। कित्याक न्यू लिडरू आहा, पण सांगलें लिडर ना न्यू लिडर, दीस न्यू लिडर्स कॅन मेक डेवलपमेंट आनी आमकां हितून आमची पुरो खात्री आहा आमचो कॅन्डिडेट दादी
ते सगळे जाण वखद सदां आसा. पंचायती इलेक्शनार रावला दादी नायक आनी आमचो फूल सपोर्ट ताका आसतलो. कित्याक फर्स्ट पयलीं खूब पंच रावन गेले मात अजून कांय सारकें जावना कॉलनीन. आतां नवो पंचाक आमी डिसायड केला नवो पंच जावचो म्हणून. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी विवेक प्रभू. पणजे फेरी पॉइंटा कडेन एका 2 व्हिलराक धपको दिवन फुज्जो काडटल्या 4 व्हिलराच्या ड्रायव्हराक लोकांनी धरून यथेश्ट पेट मारलो आनी मागीर व्हरून पुलिसांकडे दिलो. 2 व्हिलरार आशिल्ल्या दोगांय जाणांक बरोच मार लागला. सुवातेर जमाव आनी बोवाळ बरोच जालो. मंगळारा दनपारा सुमार 2 वरांचेर ही गजाल. एका राजस्थान रजिस्टर्ड जीपीन एका 2 व्हिलरीक धपको दिलो. धपको लागतकीच स्कूटर एका खांब्यांक आपटली आनी 2 व्हिलर चलयतल्याक आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्या बायलेक बरोच मार बसलो. तांच्या तकलेक चड मार लागला. एक्सिडंट जाला ते पळोवन जीपीच्या ड्रायव्हरान जीपी सयत थंयसरल्यान मिरामार वटेन फुज्जो काडल्यो. कांय लोकांनी तांकां पणजे कलेक्टरेट ऑफिसाकडे जीप आडयली आनी ड्रायव्हराक ओडून भायर काडून बडयलो. ताका बरोच बडयलो आनी उपरांत व्हरून पुलिसांच्या सुवादीन केलो. काय उडाला गजाल घडल्या ती अशी. पहिला गाडी लागले डायरेक्ट गेले राहून असताना गेले आईन अडवले ते वचून पुढे वचून 2-3 जण अडवले मग राहून असले ते. कितल्यांक जाले आता? जस्ट 10 मिनिटं जाऊन ना एक्झॅक्ट दोघा गो बैला दोघा बायकीन आणि हांव माझ्या कामार बशिल्लो. फाटोफाट ती बोलेरो गाडी येयली आनी फाटोफाट मारले हेंचेर घुसून ते खांब्यार पडले सारखे. खांब्यार पडले तेंचे रावंक जाय न्हू, रावंक ना. ओवरटेक करून डायरेक्ट फुडें गेले आनी दोघा एकटे एक्टिवा कडल्यान ताका ब्लॉक घालता तेजेर मारपाची गाडी. फाटोफाट आमी गेले पळय तेन्ना रावयले ती गाडी. तुम्ही ऑन ब्लॉक आमी जालो ब्लॉक घातले ना रावपा नाशिल्ले. वचून डायरेक्ट हिंगा मिलिटरी ऑफिस ना डायरेक्ट थंय वचून रावले तेंच्यांनी. ना जाल्यार गेल्ले डायरेक्ट. गोयची गाडी ती? गोयची ना राजस्थान गाडी. राजस्थान गाडी डॅश मारून गेल्ले. एक गाडीर कोण कोण असले? हे गाडी तो गो बायला एक इंजर्ड जाले ती पहिले मातशें लागला गोवाक चड लागला. तकले इंजर्ड आता सिरियस इंजरी. पण ते गाडयेतले लोक आपले ऑल्कोहोलिक ते गाडी बाटली सापडली. आम्ही गाडी बाटली बी आणि तो ड्रायव्हर सारखा ऑल्कोहोलिक जालो. ओके, आता पुलिसांनी येयले तिंका? पुलिसांनी व्हेले हिंगा. पुलिसांनी हे करून व्हेले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी विजय ओमकार फळारी. कामुर्ले वाठारांत चोरया रेव काडपी 8 व्हडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी खण खात्यान ताब्यात घेतल्यो. कितलेसोच तेंप ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेव काडटाले. लोकांनी स्क्वॉडाच्या कानार गजाल घाली तेन्ना दोनूय टिमींनी मेळून धाड घाली. मंगळारा फांतोडेर संक सुमार ही धाड घाली. रेव काडपाक सध्या पावसाळी बंदी आसा. त्या शिवाय एनजीडीचे नेम धड्याक मारून कामुर्ले रेवेक बंदी आशिल्ल्या सुवातेर रेव काडटाले. बार्देजात कामुर्ले वाठारात बेकायदेशीर रेव काडपी 8 व्हडयो मंगळार सकाळी धरल्यो. सुमार आमी अरावंड 8 कॅनोज धरल्या जे इलिगल एक्टिविटीन इनवॉल्व आसले. सॅड एक्सट्रॅक्शन दीस एक्टिविटी स्पेशली ड्युरींग बॅन पिरियड चालू जाल्या. जेन्ना 1 जून ते सप्टेंबर मेरेन बॅन पिरियड आसली.
आनी आमची NGTची बरेच ऑर्डर आसा की हांगा सँड एक्सट्रॅक्शन करपाचें ना म्हणून, तरी आसतना सँड एक्सट्रॅक्शन चालू आसा. कामुर्ले वाठार बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक लागून बदनाम. ताका लागून हो झोनय रेंवे खातीर डिनोटिफाय जाल्लो. त्या भायर रेंव काडपाक सिजनल पावसाळी बंदी सुरू आसा आनी NGTचे निर्बंधय आसात. मात रेंव काडटल्यांक कोणाचोच धाक दिसना, कारण धाडी पडल्यो जाल्यार पडल्यो, पडटल्योच अश्यो ना. हांगा आमची पेट्रोलिंग सुद्दां चालू आसा. 12 पर्यंत आमी पेट्रोलिंग करता, पण आफ्टर मिडनायट 1 वाजता 2 वाजता अशें येवन ते रेंव काडून रातच्या रातीच खाली करून ते कांय दवरिना, एक निशाणी दवरिना ते थंयसर की रेंव काडटा म्हणून. पूण आतां काल आमकां आमचे इंटेलिजन्स अशें दवरलेलें आमी की तांकां सारकेंच मायन्सांनी आमी तयारीत रावन दवरलेले की आमी रेड मारतलेत म्हणून. आनी जेन्ना आमी सकाळीं मारले म्हणजे कितें जालें, ते तडी गेले, तडी खाली करून रावले पळय, तेन्ना सामक्यो सगल्यो व्हडयो गावल्यो आमकां. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. घेऊया एक ब्रेक.